हांव मार्कुस टिकुना गोंयच्या साहेबाचो शेजारी सादर कोत्ता म्हजी कविता गोंयचो साहेब. गोंयचो साहेब. धर्माची ओळख मेवताना मेवता ओळख जेजू क्रिस्ताची. चलत तर ताज्या पावलांनी चडटलो वाट सर्गीची. चलत तर ताज्या पावलांनी चडटलो वाट सर्गीची. गोंयचो साहेब आसा गोवायताची. चल्लो तो आपल्या पांयांनी शिवरावपाक धर्माची खबर गांवां गांवांनी. जावंक सोदी तो एक व्हड फामाद मनीस शिकपा उदेशी, पूण जावचो नासलो इतलो फामाद आयज आसा ते परी. मेवतोच ताका इग्नेशियोस दे लॉयोला एक बरो देखणार सादोयलीं थोडीं उतरां ताणें ताच्या कानार. मेवतोच ताका इग्नेशियोस दे लॉयोला एक बरो देखणार सादोयलीं थोडीं उतरां ताणें ताच्या कानार. कित्याक उपकारोत विबाडून तुजो ओत्मो आनी जिकोन आख्खो संवसार. ह्या उतरांनी बदल्लो ताणें आपलो रस्तो आनी सोडून आपलें घरदार हातान घेवन कामीण जालो एक धरून परगटणार. पावतोच तो गोंयां मोग रिगलो ताच्या काळजान गोंयकारांचो. तो रावतालो थंय आसा एक बांय, आजुनूय ते बांयत दिसता रूपकार ताचो. गोंयांत तान चायना वचोंक भायर सरलो, पूण चायना पावलो ना वाटेकूच सोंपलो. फोंड उस्तूंक गेल्लो मनीस कांपेलो, पयतोच फोंडार किल्ललोलो रोंपो मेजरीकावांचो. लेप्रासी दुयेंतीचे गाये साफ कोत्ताना भियोंक ना आपल्याकूय लागोत म्हूण ते किडे, पूण जिवी आसा ताची पवित्र कूड कुसोनासतना आमचे गोंय. सोंपलो खरो पूण कूड घेवन आपली गोंयां येवन रावलो. संवसाराक जालो परगटणार धर्माचो, पूण गोंयकारांक जालो राखणदार गोंयकारांचो. तोच तो गोंयचो साहेब आमचो. देव बरें करूं.